नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबावणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. महाराष्ट्र अहमदनगरच्या दोगा पर्यटकांक कालांगूटच्या पबात लुटले. मारबडे करून रोख रक्कम आणि गुगल पे वयले पयशे उखल्ले. मये वाठारात थळाव्यांक मेळ्ळे दुबावीत तांदूळ. गृहिणी मदीं पातळा भय. बाबूक सदांच खेळा खातीर घराब्याचो आसतलो तेंको. बाबूक आयज भांगरा पदक फावो जावप ही सगळ्यां खातीर खोशेची गजाल. बाबूच्या बापायन केलें स्पश्ट. रोजांची लागवड थारता फायद्याची. रोजांचे उत्पादन घेवपी शेतकऱ्यांक 44 लाखाचो फायदो. शेती संचालक नेविल आफान्सोन परगटायली खोस. पाजी फोंडा वयल्या जामा मस्जिदींतल्या कब्रस्तानांतलो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन जातलो सुटावो. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हाचें उतर. गोंयच्या उदरगती खातीर मरिना गरजेचो म्हणटा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक. आणि आता खबरो विस्तारांत. रेशनाचेर मेळपी तांदळांनी दुबावीत तांदूळ मेळपाक लागिल्ल्यान गृहिणी मदीं आतां भंय पातळ्ळा. कांय जाणांनी तर हे तांदूळ वापरपाचें सोडून लेगीत दिलां. हे तांदूळ फॉर्टिफायड आसात अशें नागरी पुरवण खात्याचें म्हणणें आसा. जाल्यार ते प्लास्टिकाचे आसूं येता असो लोकांक दुबाव आसा. मया वाठारांतल्या कांय जाणांक दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्या. फेर प्रायस शॉपा वयल्यान रेशनाचेर हाडिल्ल्या तांदळांनी दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्यात. उदकांत घालना बरोबर ते उफेतात अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. ते कसले आमकां ते खबर ना. हे तांदूळ खंयसून हाडलेले? हे सोसायटी वचून आनी तांदूळ घातले न्हू धुवूंक गेले काय उपाय येता. मागीर सगळेच तशे तांदूळ? सगळे आमगे हे आतां आमकां हे गावले न्हू ते हे फावट आनी एकदां गावले. 2 फावटी गावले आमकां. हे शिजता बी बरें ते बाकीचे शिकता आनी हे अशे उपाय येता ते उडयता आमी धुवन. कित्याक लागून? मागीर बटन आमच्या बिगडात न्हू भयान हय. कसले तांदूळ ते तुमकां कळना? ना खबर ना. आनी कोणी सांगूकूय ना? ना कोणी सांगूकय ना. म्हणजे सामके उदकान घातले काय उफेता? उपेता हो. म्हणजे भयान तुमी ते शिजपाक बी घालिना? ना तुमी फाटले पाट आमी घातले म्हटल्यार आमकां खबर नासली कितें तें. म्हणजे आतां तांदूळ हाडटा ते तुमकां हे पळोवन खावपाक जाय भंय दिसता? भंय दिसता हो. खावपाक भंय दिसता आमकां. तुमी एका बी सांगलेलें ते सोसायटी वाल्याक? तेणी आमी सांगूंक ना. तेणी येल्ले हे फाट आमकां मांडार बी येल्ले दाखोवपाक. हे तांदूळ आमकां सोसायटीक गावल्ले आहा न्हू ते अशे आमी कसले म्हणना पूण असले ते अशे दपडल्यार दपडटा आनी थोडे भितून मोडटा. म्हणजे भितून आतां कशें मिक्स आतां आमकां हे तांदूळ खावपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता. कित्याक लागून तर आमकां मेळ्ळ्या खूब जाणांक मेळ्ळ्या. थोड्यांक ते कळना. थोडी बाबी घालता आनी ती फाल्यां हे लोकांक हानिकारक जावंक जायना म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक इतकी रिक्वेस्ट करता की त्या तांदळाचेर तुमी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. ही आमकां आतां हे तांदूळ आहा ते आमी कशें खावपाचे कितें खावपाचें आतां आमी तशेंच दवरलेले आहा ते तांदूळ. येवन जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आहा. आतां हे तांदूळ खावचे काय ना हो आमचेर आतां प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीच्या बाबू गांवकाराक भांगरा पदक फावो जालें. ताका लागून पुराय गोंयकारांक तशेंच ताच्या घराब्याक लेगीत हो उमेदीचो असो खीण आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीचो बाबू गांवकार हांकां मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या सर्तीत भांगरा पदक फावो जालें. ग्रामीण वाठारांत सुविधा नासून लेगीत ह्या खेळगड्यान राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयचें नांव उज्वल केलें. थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान ताका 1 लाखाचें इनाम घोशीत केलें. तशेंच बाबूक भांगरापद फावो जाल्ल्यान ताच्या घराब्यान खोशी व्यक्त केल्या.
आमकां भरपूर अशी तो जिखली म्हणटकीर आमकां भरपूर उमेद येयली. आमच्या ह्या गांवच्या लोकांक सुद्दां उमेद येयली. तशें आमकां हेकाय सुद्दां बाकीचे आमचे नितुल्ले गांवां आसले तांकांय बी भरपूर उमेद येयली. आनी तसो तो धांवपाक सादारण चलपाक आयकनासलो. तो सादारण ट्राय तो आपल्याक घेतालो हांगसरल्यान पाली म्हणटा वाटमार्गी देवस्थान आहा थिंगसरल्यान धांवत वचोन धांवत येतालो. तसोच आमगे ते एंडपडा म्हणटा थिंग एक घर आहा त्या घरा कडेच्यान तो तुडू वयतालो धांवतच. तुडूच्यान तो मागीर वेल्ली वयतालो. वेल्लीच्यान तो घरा कडेन येतालो तेन्ना तो सामको घामान बी सामको थंड जातालो सामको. सगळे कपडे बी भिजताले गेले. ट्रेनिंगे तो हांगा गेल्लो सांकळी गेल्लो. सांकळी सादारण 20 दीस सुमारा उरलो. आमी ताका सपोर्ट करताले. कितें पयशे बी कितें कमी जाताले ते आमी ताका दितालेच. आनी ताका पयलीं आमची तेजे कडेन गाडी नासली तेन्ना सुद्दां हांव म्हागे मोटरसायकलीवर हांव ताका नितोल बी व्हरून पावयतालो. तेगे ते कोण भुरगे हे आसताले फ्रेंड आसताले ते ताका घेवन वयताले. भुरगेपणांतल्यान ताका धांवपाची संवय आशिल्ली. तशेंच तो वरांची वरां धांवतालो आनी वेगवेगळ्या खेळा मळार तो खेळा सर्तींत वांटेकार जातालो. आयज मेरेन खेळांतल्यान खूब पदकां तशेंच इनामां ताणें जोडली. बाबूक आमचो खेळा खातीर सदांच तेंको आसतलो अशें ताच्या घराब्याचें म्हणणें. तेजे मनाक कितें आसता तें तेणी हें सांगपाचें. आमी तेका केन्ना फाटीं रावपाक सांगना. तुम्ही सदां तेका सपोर्ट करता. हांव सपोर्ट करता तेका. पयलीं साकून तो खेळपा धांवपा बी बरें आसता. पयलीं साकून तो केन्ना चलत म्हणटा वचनासलेलो. पयलीं साकून धांवत वचपाक वयतना. आणि तुम्ही पळोवं शकता तेंचे पेरंट्स जे आसात ते आमच्या फाटल्यान आसा. जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलयले तेणी सांगले की तो बाबू गांवकर जो आसलेलो तो खंय तरी एक मेहनती भुरगो आसा. तो खंय गेलो हांगच्यान समज एक 100 मिटर सुद्दां वचपाक जाय खंय तरी धांवन वयतालो. तशेंच खंयच्याय गांवाक दुसऱ्या गांवाक वचपाक जाय थंय सुद्दां धांवन वयतालो. आनी तेणी ताका केन्ना आडवना. तेणी ताका कितें जाय तशें केलां. आनी तुमी पळयलाच आसतलें सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेणी सुद्दां हेजे दाद करी खंय तरी तांकां 1 लाखाचे जे इनाम आसा ते भेटयल्ले आसा. हे भुरग्या बद्दल सांगपाक गेले जाल्यार तेजे 3 जाण भुरगीं ही आनी तो एकटोच 2 जाण भयणी आनी एक भाव. आनी तेजी सदांच इच्छा आसलेली खंय तरी धांवपाची खंय तरी मेडलां घेवपाची खंय तरी जिखपाची अशी शिकपाची इच्छा आसलेली अशें तेंचे जे बापूय आसात ते सांगतात. तशेंच आमी पळयलां तेजे जे बाकीची मेडलांय पळयलीं ती खंय तरी सगळी जी मेडलां आसा ती ट्रॉफी आसा ती खंय तरी धांवपाकूच मेळ्ळी आसा. अशें हे एक उत्साहीत करपाचो हो मुवमेंट आसा ह्या गांवा खातीर. तेंचे पेरंट्सांचे सांगण्या प्रमाणे आमकां खंय दिसून येता की जेन्ना तांकां कळ्ळें की खंय तरी जे तांकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें या सिल्वर मेडल मेळ्ळें तर सगळ्या गांवाच्या लोकांनी खंय तरी तांकां एकदम सारकी शुभकामनाय दिवपाची सुरवात केली. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश सतरकर. पाजी फोंड्या वयल्या जामा मस्जिदींतल्या कब्रस्तानांतलो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन सुटाव जातलो अशें उतर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन दिला. कब्रस्तानांत मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना त्या खातीर जामा मस्जिदींतल्या कमिटी वांगड्यांनी मुखेलमंत्री भौशीक बांदकाम मंत्री आनी थळाव्या आमदाराक ह्या संदर्भात विश्वासात घेवन हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली. शुक्रारा आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत जिल्लो अधिकारी भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांक हाडून कमिटीन कब्रस्तानाची पळोवणी केली. जडावेले कब्राच्यान एक्चुअली तांकां ऑलरेडी तांचे कडेन एमओयू आहा जामा मशिदीक. ते एज गुड एज हँडेड ओवरच आहा. पूण तांकां एक्सेस ना. आतां हँड ओवर केले जाल्यार ऑफिशियली दिले जाल्यार ऑफिशियली तांकां तांच्याच हातूंत तांणी मॅनेज केलें. तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिवपाक जाय. तें करतले थंय एक्सेस ना. सो एक्सेसा खातीर हायकोर्टान फायल केलें. हायकोर्टान तांणी सांगलां की एक्सेस आमी गव्हर्मेंट करता. सो PWD कडेन तें डिफिकल्ट आसा म्हणून ते GSIDC कडेन सोपयला. GSIDCन सर्वे बी करून एस्टिमेट केला. बहुधा एक 15-20 दिसां भितर ताजो एस्टिमेट जावन तें टेंडर जाता. ते ब्रिजाचें एक जर कंप्लीट जालें मागीर तांकां एक्सेस मेळटलो फ्री. मागीर प्रॉब्लेम मागीर तांकां हँड ओवर करपाक. एक्चुअली तो प्लॅन बीन सगळो आसा. हें बांदपाचें सगळो प्लॅन आसा. प्रॉब्लेम्स आसा ते मेजर ना. पूण ती प्रॉब्लेम्स आसा ती आज इंजिनियराक डेप्टी कलेक्टराक सगळ्याक आपयल्ले. कितें आसा तें तांचें रिजॉल्व करपाक जाय. सर्वे करपाक जाय प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करतलो जाल्यार. मागीर तांकां एक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. एक नवी टाकी हांगा सकयल घालप आनी पंप करून वयर व्हरप. सो दॅट तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. इलेक्ट्रिसिटी तांचें केबल हें जाला फॉल्ट जाला तो रेक्टिफाय करप. तेंय तांकां सांगलां करून दी म्हणून 50-60 मीटर गरज पडली जाल्यार नवें केबल घालतले आनी ते रेक्टिफाय करतले. एंड ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत तांचे इशू सॉल्व जातले सगळे अशें ठरलां मिटिंगान.
एक्स मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत आणि मडगांवचे आमदार हांकां जे आसा जामा मस्जिदीचे तर्फेन जे आसा इन्विटेशन दिलें की हांगा जे आमचे लोक जे आसा सालसेटची सगळे कब्रस्तानाचे जे आसा मेजर जे लोक जे आसा हांगा जे आसा तांकां पुरतात. सो हांगा उदकाची फॅसिलिटीज जी आसा अजून नासली. सो आमी तेंच्या माध्यमान जे आसा आयज तेमी सगळे ऑफिसरांक काडले, स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर, PWD ऑफिसर्स, AE, JE, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, JE, म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर्स. आनी हांचो एकूच उद्देश आसलो की जे मेजर प्रॉब्लम जे आसा हांगा इतली वर्सां फेस करपाक लागले, उदकाचो जावं लायट जे आसा, इवनिंग जे आसा लायटीचे जे आसा हांगा प्रॉब्लम आसा, लायट हांगा प्रॉपर ना. प्लस हांगा कंपाऊंड वॉल जे आसा जनावरां जी येवन जे आसा ती ह्या खणून जे आसा ते व्हरता, ते ताका लागून जे आसा आमी हांगा कंपाऊंड वॉल कंप्लीट घालपाचे ते मुख्यमंत्री कडेन आनी निलेश काबलारा कडेन PW मंत्र्या कडेन उलयल्या. आनी इमिजिएटली आमची जे आसा तेमी सांगला सर्वे प्लॅन हाडून दिया आनी भेट घेवन हे आमचे सगळे काम जे आसा करून दिता. आमी गोंयच्या सरकाराक, गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी आमचे जे आसा दिगंबर कामत मडगांवचे आमदाराक देव बरें करून म्हणटा की तेमी आपलो टायम दिवन हे सगळे ऑफिसरांक हाडून जे आसा आमची जी प्रॉब्लम्स आहा ताका सुटावे करपाचे जे आसा इमिजिएट 1 म्हयन्याचे भितर तेमी टायम बाउंड दिला सगळ्या ऑफिसरांक. 1 म्हयन्याचे भितर हे सगळें काम जे आसा जावपाक जाय. म्हाका खात्री आसा की हे म्हयन्या भितर तें काम जातलें. मरिना प्रकल्पाची गोंयांत गरज आशिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक सांगता. जगभरात अशे प्रकल्प आसात, पूण गोंयांत अशा तरेच्या प्रकल्पांक विरोध जाता हे बरोबर न्हय. कांय राजकीय फुडारी लोकांक चाळोवन घालतात, ताकाच लागून लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात अशें तांचें म्हणणें आसा. कितें आसा हे सगळ्याची स्टडी खूब वर्सां पयलीं हो प्रोजेक्ट जावचें अशें सरकाराक हें आशिल्लें, पण कांय लोकांचो थंय विरोध आशिल्लो आनी त्या हातूंतल्यान सगळो तर विचार केलो. आतां गोंय आमी जर पळयतात की प्रत्येक प्रोजेक्ट कसलोय IIT प्रोजेक्ट हाडून थंय विरोध, कारण तांकांय सामान्य लोक जे आहात तांकां कोण तरी म्हणजे राजकारण ह्या सगळ्या विकासाचें राजकारण हाडलें वता. सगळ्यांनी बऱ्याने विचार करचो, ह्यो जर गोश्टी आयल्यो जाल्यार हांगसरली खंय तरी उद्योग तयार जातलो, उद्योगातून एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो, तातूंतल्यान फायनान्शियली सगळे हातूंतल्यान आमची सुदारणा जातली, तरेतरेचे वेवसाय ह्या माध्यमातून चलतले. जगान हें सगळें जाता, गोंयानूच खंयचे पद्दतीन हें जातलें वाट हे अशे प्रोजेक्ट संपूर्ण जगात सगळ्या राष्ट्रांनी आसात. आनी म्हणून ह्या सगळ्यांनी विरोध करतना विरोधा खातीर विरोध करचो न्ही. खरेंच जर जेन्युअन कितें जर सामान्य मनशाक जर ताका प्रॉब्लेम हेतूंतल्यान जातले जाल्यार गोश्ट वेगळी. आनी हें एकामेकाचें म्हणणें आयकूंक जाय. सरकारानूय विरोधकाचें बाबा कितें ताचे मुद्दे आसा, तातूंत कितें तथ्य हें समजून घेवंक जाय. सरकाराचें म्हणणें लोकांनी आयकून घेवन नंतर ताचेर डिसिजन घेवप अशें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटलो अशें. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीचो बाबू गांवकार हाका मॉडर्न पेंटाथलॉन पटू ह्या खेळांत भांगरा पदक फावो जालें. म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान बाबू गांवकार हाका 1 लाखाचें इनाम घोशीत केलें. तशेंच सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान ताका फुडल्या खेळा खातीर बेस्ट विशीस दिल्यात. गोंयांत जे नॅशनल जाल्ले आसा आनी आयच्या दिसाक एक ग्रेट न्यूज आमच्या सांगेकारांक आनी संपूर्ण गोंयकारांक. गोंयचे पयले जे नॅशनलाक गोल्ड मेडल मेळ्ळें आसा ते आमचे बाबू गांवकर फ्रॉम नेत्रावळी रिप्रेझेंटींग गोवा इन पेंथेथलॉन. हांव म्हजे वटच्यान आनी म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या समेस्त जनतेच्या वटच्यान आनी गोवा सरकारा वटच्यान बाबू गांवकर हाचे खूब खूब अभिनंदन करता, ताका शुभेच्छा दिता. आनी येणारे जे आनीक इव्हेंट आसात तातूंत भितर बाबूचे परफॉर्मन्स अत्यंत उल्लेखनीय जावचे अशें ईश्वरा कडेन मागता. आनी हे पयले मेडल जे बाबूक मेळ्ळें आसा, नेत्रावळीचे बाबू उर्फ अभय हांकां हाजे खातीर हांव म्हजे तर्फे एक इनाम जाहीर करता. 1 लाख रुपया कॅश इनाम ताका आमच्या फॅमिली तर्फे बाबू गांवकर हांकां. आनीक बाबू यू हॅव रियली मेड अज प्राऊड सांगेकर, नेत्रावळीकार आनी तशेंच गोंयकारांक पयले मेडल दिवन एक जैत हाडलेलें आसा. आनी हाच्या फाटल्यान गोंयकारांक अनेक मेडलां मेळपाची अपेक्षा आमी करतात आनी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता. कॉंग्रेच्युलेशन टू बाबू गांवकार. 5 इव्हेंटाक पॉयंट्स हायस्ट पॉयंट्स घेवन फर्स्ट आयला, ताजे हांव परत एक फावटी कॉंग्रेच्युलेशन करता. 2004 वर्सा स्काय बस प्रकल्प गोंयांत अपयशी थारलो. हो प्रकल्प खंय आतां परत मडगांव हाडपाची मोख सरकारान दवरल्या. एकदां फेल जाल्लो हो प्रकल्प गोंयांत नाका आनी त्या बदला रोप वे हाडचो अशी सुचोवणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो पुतिनोन केला. वर्सा ट्रायल मोडाचेर सुरू केल्लेली स्काय बस गोंयांत अपयशी ठरली. ट्रायल रना वेळार अपघात जाल्ल्यान गोंयांतली स्काय बस सेवा नाका अशें म्हणीत हो प्रकल्प रद्द जालो. मागीर आतां परत होच प्रकल्प सरकाराक कित्याक जाय काय असो प्रश्न सावियो कुदिनो हाणें केला. अनाउन्समेंट जाल्लो
की मडगांव परतून स्काय बस घालपाचें हें आसा म्हणून गोंयाक आनी मडगांव ताजी ट्रायल रन जातली अशें म्हणून आमकां याद जाता 2004 वर्साक हो स्काय बसाचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो मडगांवच्या आमदारान आनीक ताजे एक टेस्ट ट्रॅक म्हण केल्ले 1.6 किलोमिटर सुमार लांबीचो टेस्ट ट्रॅक केल्लो आनीक जेन्ना ते ट्रायल रन आशिल्ले जाल्ले तेन्ना तो एक्सिडंट जावन ताजे फॉल्ट्स दिसून आयले की कशे भशेन हे कॉन्सेप्ट आहा तो सारको जावना अशें म्हणून आनीक कितलेशे वर्सां आमकां दिश्टी पडटालो स्काय बस असोच हँग जावन आशिल्लो आतां न्यू कोंकण रेल्वे स्टेशन त्या भागान आनीक ऑन 11th ऑफ ऑक्टोबर एक्झॅक्टली 10 वर्सां आदी 11th ऑफ ऑक्टोबर तेन्नाचो जो MD आशिल्लो भानुप्रकाश दयाल म्हण आशिल्लो त्या टायमार तांणी अनावन्स केल्लें की आतां आमी स्क्रॅप केल्लो आसा स्काय बस आनी तो डिसमेंटल जातलो म्हण आनी तो डिसमेंटल केलोय बी एंटायर डेमोलिश करून ती एरिया फुल्ली क्लियर केली ताजे उपरांत 2016 दुसरो जो MD येयल्लो चेअरमॅनान MD येयल्लो संजय गुप्ता म्हण ताणी बी अनावन्स केल्लें ऑन 1st ऑफ जून की स्काय बस इज नॉट फिजिबल म्हण एक वायबल ऑप्शन न्ही म्हण आतां परतून हे स्काय बस हाडपा सोदता गोंयांत वेन ऑलरेडी प्रूव जाल्लें आसा एटलिस्ट जी ग्लोबल टेंडर्स जे केल्ले एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट त्या टायमार पुअर रिस्पॉन्स येयल्ले कारणान नॉट फिजिबल म्हण एक सिद्ध जाल्लें आनी त्या टायमार हे अबंडन केल्लें स्काय बस म्हण आतां परतून हो कॉन्सेप्ट स्काय बस येता स्काय बसीच्या बदल्यार रोप वे हाडचो हातूंतल्यान सरकाराक पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान येणावळी मेळटली अशी साव्यो म्हणटा मडगांव सांगपा म्हळ्यार फक्त स्वप्नांत दाखयताय लोकांक मडगांवकारांक आनी हे हो स्काय बस म्हणटा हे कॉन्सेप्ट आमच्या मडगांवचे आमदारान म्हणून सगळ्यांक खबर आसा हेवूय घडये ताच्याच थ्रू परतून हाडपा सोदता मडगांव ताचे फाटी आमी एक सजेशन दिवपा सोदता एक सजेशन म्हळ्यार कितें एक रोप वे घालचो रोप वे फ्रॉम मालबाट टू संसराव एक रोप वे सपोज घातलो जाल्यार कितलेसो कडेन टुरिजमा हातून बेनिफीट जावपाक शकतलो रेवेन्यू येवपाक शकतलो कित्याक संसराचो तो हे सॉल्व जायत ना तो एक माउंटन वाडत आसा सो त्या खातीर एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन सुमार जावपाक शकता सो आमी मागता गव्हर्मेंटांतल्यान एक रेवेन्यू जनरेशन ऑप्शन अशें म्हण ठरोवन एक डिसायड करून एक रोप वे घालचो फ्रॉम मालबाट टू संसराव हे आमचे एक सजेशन दिता आमी इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग another white elephant at the cost of taxpayer. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अहमदनगर महाराष्ट्रातल्या दोगां पर्यटकांक कलांगूटच्या एका पबात व्हरून लुटले. तांकां बडोवन तांचे कडल्यान पयशे आनी गुगल पे वयले पयशे ट्रान्स्फर करून घेतले. पबात व्हरपी आनी मारपी बाउन्सर बिगर गोंयकार आसा असो दावो लुटिल्ल्या पर्यटकांनी केला. सरकारान हाचेर लक्ष घालून कडक कारवाय करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. गोंयांत हालीं तेंपार दर्या वाठारांनी लूटमारीचे प्रकारांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या. असोच एक प्रकार कळंगुटे घडलो. अहमदनगर महाराष्ट्रांतल्यान 2 पर्यटक कामा निमतान 24 तारखेक गोंयांत आयिल्ले. कळंगूट वाठारांत एका हॉटेलांत तांच्यांनी राबितो केलो आनी सांजेर दर्यार फिरपाक गेल्ले कडेन बिगर गोंयकार भुरग्यांनी तांकां फटोवन पबात व्हरून लुटले. तांकां दोगांकूय बरेच बडोवन तांचे कडल्यान रोख रक्कम आनी गुगल पे वयले पयशे उखल्ले. पबात व्हरपी आनी मारपी बाउन्सर बिगर गोंयकार आसा असो दावो लुटिल्ल्या पर्यटकांनी केला. गोवा पाहण्यासाठी कंपनीतर्फे आलो होतो. कलंगूटमध्ये राहिलो आम्ही. कंपनीचं जे हॉटेल आहे ली मेरिडियन म्हणून कंपनीने बुक केलं होतं आमचं हॉटेल. आम्ही तिथे राहिलो 2 दिवस. 24 तारखेला आम्ही चेक इन केलं. संध्याकाळी फिरायला म्हणून आम्ही कलंगूट परिसरामध्ये गेलो. जय आनंद हॉटेल आहे ते सर्कलचे तिथे आणि तिथे एक पब आहे जे आता रिनोव्हेटचं काम चालू आहे. आता काय आमचे अहमदनगर जिल्हा जो आहे तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पब वगैरे तशी काही पद्धत वगैरे काहीच नाही आमच्या इकडे. कारण आमची जी भूमी आहे ती संतांची भूमी म्हणून मानलं जातं. पब माहिती नसल्यामुळे आम्ही फक्त तिथे बाहेरचे मुलं होते UP आणि बिहारचे आय थिंक असावेत असा आमचा म्हणजे संशय नाही. 100% तेच लोक होते. गोव्याचं लोक नव्हते ते. पण त्यांनी काय केलं आम्हाला पब दाखवायला म्हणून नेलं. आम्ही बोललो आम्हाला काही नाही याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून. पण त्याच्यामध्ये नंतर मग मागणं आमच्या असे बॉडी बिल्डर आले 4-5. आम्हाला दोघांना पण त्यांनी ढकललं आतमध्ये
त्यांच्या केबिनमध्ये नाही का, केबिनमध्ये ढकललं. आमच्यासारखे आम्ही दोघेच नव्हतो, तसे आमच्यासारखे बरेच मुलं होते, म्हणजे 40 ते 50 मुलं होते. त्यांच्याकडे पैसे नसताना सुद्धा त्यांनी त्यांना मारहाण केली आणि फोन करून त्यांच्या खात्यावर पैसे मागून घेतले आणि ते पैसे त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरनं पण उकळवले. पर्यटन मळार गोंय राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पावण्यार फामाद आसा. मात आता लुटमारीच्या घडणुकांक लागून गोंयचें नांव इबाडपाक लागला. देखून फुडाराक अशे तरेच्यो घडणुको घडचे न्हू म्हूण सरकारान लक्ष घालून हाचेर कडक कारवाय करपाची लुटिल्ल्या पर्यटकांची मागणी. आम्ही गुगल पेचा पासवर्ड देत नव्हतो तर आम्हाला परत त्यांनी मारहाण केली, तर मला कमरेला मार लागलेला आहे, मुक्का मार लागलेला आहे. तर माझं गोवा स्टेट पोलीस आणि गोव्याचं जे सरकार आहे BJPचं सरकार, तर त्यांना होनेस्टली रिक्वेस्ट करतो CM साहेबांना किंवा जे प्रेसिडेंट ऑफ होम मिनिस्टर यांना पण मी रिक्वेस्ट करतो की महाराष्ट्रातनं जे म्हणजे महाराष्ट्र सोडा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधनं जे टुरिस्ट येतात तिथे अशा प्रकारे जर लूटमार होत असेल तर याच्यामध्ये 100% गोवा राज्याचं नाव खराब होईल. हे म्हणजे लोक कोण आहेत त्याचं आम्हाला माहिती नाही, पण याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण दोषी गोवा गव्हर्नमेंटला दोषी ठरवतोय. कारण आम्ही महाराष्ट्रातनं आज ठीक आहे गरीब लोक आलोत आम्ही, जर आता आम्ही अक्षरशः कलंगटवरनं म्हापसापर्यंत आम्ही पायी आलो. आज आमच्याकडे अहमदनगरमध्ये जाण्यासाठी पैसे सुद्धा नाही आहेत. तर आम्हाला ते म्हणजे आम्ही दरवेळेस आल्यानंतर 2 व्हीलर घेत असतो इथं, जे 2 व्हीलर रेंटने वगैरे भेटतात आणि प्रेसवाल्यांनी आम्हाला जाण्या येण्यासाठी 1000 रुपये आता दिलेत आम्हाला आणि ते 1000 रुपये घेऊन आम्ही आता नगरपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या वेगवेगळ्या खेळांनी 3 खेळगडे जखमी जाल्ले, तांचेर GMCत उपचार चालू आसा. ते फाटभुंयेर खेळामंत्री गोविंद गावडेन हॉस्पिटलाक भेट दिवन खेळगड्यांची विचारपूस केली. खेळगड्यांची भलायकी सुदारपा खातीर लागपी मजत कार्य अवश्य करतलो अशें आश्वासन खेळामंत्री गोविंद गावडेन दिलें. गोंयांत जावपी 37th नॅशनल गेम्साक आयज ताचें इनॉग्रेशन आसा आणि फाटले 19 ऑक्टोबराच्यान ह्यो गेमी सगळ्यो नॅशनल गेम्साच्यो चालूच आसा. हांगासर वेगवेगळ्या देशांतल्यान भुरगे येतात, खेळाडू येतात आणि हांगासर खेळटात. जाल्यार आयज अशी एक म्हायती मेळ्ळ्या, ती म्हटल्यार आयच्या दिसाक 3 खेळाडू जखमी जाल्यात आणि तांचे उपचार जे आसा ते GMC हांगासर चल्ल्या. तांची सगळी जे उपचार आसा ते सरकार पळयतले अशें सरकारान पयलींच सांगलां. ताचे उपरांत आयज खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी तांचे कडेन वचून थंयसर त्यांची कशी ट्रिटमेंट चल्ल्या ते पळयलें आणि जी कितें हेल्प त्या खेळाडूंक लागतली ती आपूण करतलो अशें आश्वासन गोविंद गावडे हांच्यांनी दिल्लेलें आसा. जाल्यार हे जे देशांतल्यान खेळाडू येतात तेंची बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट तांकां GMC हांगासर मेळटली अशें सुद्धा विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलेलें आणि तशीच ट्रिटमेंट तांकां थंय बरी मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. गोंयांत जावपी 77व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत ड्रोनाच्या वापराचेर तशेंच हवाई व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफीचेर बंदी आसा. 23 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात ही बंदी लागू आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान हे आदेश जारी आसात. फक्त ज्या सरकारी यंत्रणा ज्यो आसात अधिकृत परवानगी तांकां आसतली हो तांकां आदेश लागू जावचो ना. गोंयांत 37th नॅशनल गेम्सा खातीर सारको मोठ्या दबाज्यान आवाज आमकां आयकुपाक येता आणि तेच मजगतीन दक्षिण गोंय जिल्हा अधिकारी तांच्यांनी एक आदेश काडला. तो म्हटल्यार नॅशनल गेम्सा खातीर 23 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर मेरेन ज्यो नॅशनल गेमी मडगांव हांगासर सावथ डिस्ट्रिक्टान ज्यो चलतल्यो थंयसर कोणीच फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, ड्रोन व्हिडिओग्राफी आणि हवाई व्हिडिओग्राफी कोणीच करपाक अलाउड ना. कारण म्हटल्यार 144 सेक्शन लागलेलो आसा आणि ही जी आसा ती व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी फक्त पुलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी आसतले तांकांच अलाउड केलेले आसा व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी करपाक. ते सुद्धा करतले जाल्यार तांचे कडेन युनिफॉर्म तांचो पुलिसां कडेन आसपाक जाय आणि
जे सरकारी अधिकारी आसतले तांचे कडेन आपले ID लायसन ड्रोन समज जर यूज करता जाल्यार तांचे कडेन लायसन आसपाक जाय ना जाल्यार तांकां 144 सेक्शन हो लागू जातलो जाल्यार 37 नॅशनल गेम हे गोंयान सारके चलतात आनी ताचे खातीर व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी ही करपाक मेळची ना असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्हा अधिकारी हांच्यांनी काडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सईत वर्षा आश्वेकर. बुधवारा अपहरण केल्ल्या 3 ल्हान पिरायेच्या चलयांक सोदून काडपाक मायणा कुडतरे पुलिशेक यश आयलें. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 दुबावितांक अटक केली. चलयांच्या अपहरणा उपरांत फामिलीन पुलिशेन कागाळ केल्ली. दिसभर सोद घेतल्या उपरांत बेरेस्तारा फातोडेचेर 3.5 वरांचेर ह्यो चडयो सापडल्यो. तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. काल सकाळी मायणा कुडतरी पुलिसा कडेन एक केस आयली की 3 जाण चेडवां बेपत्ता आसात आनी मायणा कुडतरी पुलिसान रोखडोच ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केलो. काल सांजेर 3:30 म्हणजे रातचे 3:30 वरांचेर किरबाट नुवे हांगाच्या एक दोंगरार वयर वचून मायणा कुडतरी पुलिसांनी 3 जाण चेडवांक सोदून हाडली. तांचे बरोबर आशिल्ले 5 जाण चले हांकां अरेस्ट केल्ले आसात आनी हे सोदतना हांगचो तपास घेतना तांणी टॅक्निकल सर्वेलन्साचो आदार घेतलो आनी हांकां सोदून हाडले. आतां मायणा कुडतरी पुलिसांनी हे 3 चेडवांक मेडिकलाक धाडिल्ले आसात आनी जे चले आसात तांकां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.